नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वाराणसीत आयोजित केलेल्या 72व्या राष्ट्रीय व्हॉलीबॉल सर्तीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केले आभासी प्रणालीतल्यान उक्तावण. एक भारत श्रेष्ठ भारत सपन पुराय करपाचे केले आवाहन. केंद्र सरकाराच्या अमृत 2.0 योजनेखाला साखळीतल्या वाळवंटी न्हंय देगेचे सुशोभीकरण सुरू. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी झाली सुरुवात. राज्य आणि देशाच्या उदरगती खातीर युवकांचे योगदान मोलादीक. एकता युवा संमेलनात खेळा आणि युवा व्यवहार मंत्री रमेश तवडकर यांचे प्रतिपादन. राष्ट्रीय राजधानीत प्रजासत्ताक दिसाच्या निमतान एनसीसी परेड प्रशिक्षण सुरू. 2406 छात्र सैनिकांचो वाटो. उत्तर भारतात शियाचे ल्हार आणि धुक्याचे प्रमाण सेगीत वाढत आसा. गोंयांत लेगीत तापमानात चढ उतार कायम. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज वाराणसीतल्या संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियमाचेर आयोजित केल्ल्या 72व्या राष्ट्रीय व्हॉलीबॉल सर्तीचे आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान उक्तावण केले. ह्या वेळार उलयतना तांणी देशातले प्रत्येक घटक भारत पयली ह्या भावनेन काम करीत आशिल्ल्याचे स्पष्ट केले. ह्या राष्ट्रीय सर्तीक लागून वाराणसीतल्यो खेळा संदर्भात साधन सुविधा आदीच सक्षम जातल्यो आणि ह्या शाराची वळख संवसारीक पांवड्याचेर बळिश्ट जातली असो विस्वास तांणी ह्या वेळार उक्तायलो. देशभरातल्यान आयिल्ल्या खेळगड्यांनी खर मेहनत करून एक भारत श्रेष्ठ भारताचे सुंदर चित्र उबें केलां अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. आज से काशी में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है. आप सभी खिलाड़ी बहुत कड़ी मेहनत के बाद इस नेशनल टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं. आपने जो मेहनत की है, आने वाले दिनों में काशी के मैदान पर उसकी परीक्षा होगी. वैसे मुझे बताया गया है कि देश के 28 राज्यों की टीमें यहां जुटी है. यानी आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहे हैं. केंद्रीय घर आणि सहकारिता मंत्री अमित शहा फाटले 3 दीस अंदमान निकोबार भेटेर असले. काल तांणी 373 कोटी रुपया खर्चाच्या वेगवेगळ्या योजनांचे उक्तावण आणि बुनियादी फातर बसयले. ही कार्यावळ विजयपुरमात जाली. कार्यावळींत उलयतना मंत्री अमित शहा हांणी फाटल्या 11 वर्सांत केंद्र सरकारान केल्ल्या उदरगतींच्या कामांचो नियाळ घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देशाची उदरगत नेटान सुरू आसा. अंदमान निकोबार सारख्या जुव्यांचेर पर्यटन उदरगत आणि सुरक्षा घटमूट जावची ह्या खातीर केंद्र सरकार वावुरता अशें मंत्री शहा हांणी सांगलें. मित्रों, ये भूमि आजाद भारत में बसते हर नागरिक के लिए, हर भारतीय के लिए तीर्थ भूमि है. यहां हमारे स्वातंत्र सेनानियों ने पीड़ा को शक्ति में बदला था और इसी भूमि पर आज विकास के कई काम लेकर द्वीप समूह का प्रशासन आया है. आज 9 बड़ी योजनाओं का लोकार्पण हुआ और 2 का शिलान्यास हुआ. एक ही दिन में 373 करोड़ रुपए के विकास के काम हमारे द्वीप समूह को मिले. विकसित भारत जी रामजी ही परिवर्तनकारी आणि व्यापक योजना आसा. त्याच्या संदर्भात काँग्रेस पक्षान लोकांमदी संभ्रम पातळोवचो न्हय अशी स्पष्ट शिटकावणी केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी दिल्या. नवी दिल्लीत खबराकारांकडेन उलयतना तांणी काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका केली. दर एक उदरगतीच्या उपक्रमाक विरोध करप हो काँग्रेसीचो स्वभाव आसा अशी टिकाय तांणी ह्या वेळार केली. विकसित भारता खातीर विकसित गांव ही संकल्पना राबोवन गांवांगांवांनी रोजगाराच्यो संधी निर्माण करपाचेर जी रामजी योजनेचो भर आसतलो अशें तांणी सांगलें. मनरेगा बचाव संग्राम, ये मनरेगा बचाव संग्राम नहीं है,
ये भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। कांग्रेस को ग्राम से परेशानी, कांग्रेस को काम से परेशानी, कांग्रेस को राम से परेशानी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 8,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। लगभग 2 लाख करोड़ यूपीए की सरकार के समय राशि आई। कैसे परमानेंट असेट क्रिएट हुए? अब कांग्रेस तो झूठ की दुकान है, भ्रम की फैक्ट्री है, अफवाहों का बाजार है। अब ये बात की जा रही कि मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। मजदूरों के हितों को बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। और पहले 4-4 महीने मजदूरी भी नहीं मिलती थी तो अलग से कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा आणि अंदमान निकोबारातल्या श्री विजयपुरमात आयोजित केलेल्या संसदीय सल्लागार समितीच्या बसकेचे यजमानपण केले। देशात लागू झालेल्या 3 नव्या फौजदारी कायद्याक लागून 2029 वर्सा मेरेन सत्र न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय अशा सगळ्या पावंड्याचेर ताकतिकेन आणि समयबद्ध पद्धतीन आरोप सिद्ध करप शक्य जातले अशें मंत्री शहा हांणी सांगले। 2021 वर्सा मेरेन देशात एकूय मोबायल न्याय वैद्यक प्रयोगशाळा नाशिल्ली। आता तो आंकडो 1000चेर पावला अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। दर एक राज्याक स्वताचे न्याय वैद्यक विद्यापीठ आणि केंद्रीय प्रयोगशाळा स्थापन करपा खातीर 30,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतले अशें मंत्री शहा हांणी सांगलें। गुन्यांवकारांचो बेगोबेग सोद घेवप आणि पिडितांक न्याय दिवप शक्य जातलें, तशेंच देशाच्या न्याय वेवस्थेत पारदर्शकताय, वेग आणि कार्यक्षमता येतली असो हावेस लेगीत मंत्री शहा हांणी ह्या वेळार उक्तायलो। केंद्र सरकाराच्या अमृत 2.0 योजनेखाला साखळेतल्या वाळवंटी न्हंय देगेचे सुशोभीकरण करपाच्या कामाचो शुभारंभ आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालो। न्हंय देगेचे सुशोभीकरण जाल्या उपरांत साखळेची सोबीतकाय वाडटली आनी ताचो लाव पर्यटन वाडी खातीर जातलो असो विस्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उक्तायलो। गोवा स्टेट अर्बन डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से साकड़ी वाळवंटी रिवर फ्रंट 6 करोड़ रुपीस का द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन आज साकली म्यूनिसिपल एरिया में हमने किया है। सबसे पहले मैं म्यूनिसिपैलिटी और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज इस प्रोजेक्ट में इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन पार्क, ओपन जिम और गणेश विसर्जन शेड, इसके हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इट विल ब्यूटीफाई द साकली म्यूनिसिपल एरिया मोर। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अर्बन मिशन 2.0 के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट सैंक्शन हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। विद इन 1 ईयर विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट और इससे यानी नॉट ओनली द साकली, इट इज एन एंटायर सिटी विल डेवलप्ड एंड इट विल यूटिलाइज्ड फॉर द फर्दर चिल्ड्रंस फॉर द ओपन जिम एंड ओपन चिल्ड्रन पार्क। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। अपने बाहुबल, अपनी शक्ति की बड़ी बड़ी डींगे हाँक ली है लंकेश। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी सभा में बैठे हुए सभी योद्धाओं को एक चुनौती देता हूँ। मैं प्रभु श्री राम का दूत अंगद अपने प्रभु श्री राम की ओर से एक वचन देता हूँ। यदि तुमने या तुम्हारे किसी भी रक्ष योद्धा ने मेरे पांव को मेरे स्थान से हिला दिया तो हमारे प्रभु श्री राम माता सीता को बिना लंका से लिए लौट जाएंगे। काक भुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। सितार मुझे दुनिया के सबसे अद्भुत वाद्य यंत्रों में लगता है। जो गांव कभी दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर था, वहां आज कारीगरों का एक मजबूत नेटवर्क है। आज दादपुर में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित कारीगर हैं जो सितार और अन्य वाद्य यंत्र बनाते हैं। भारत के गांवों से अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर।
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार तुमी पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबरां कडेन। कला संस्कृती आनी युवा वेव्हार मंत्री रमेश चवडकर हांणी काल केप्यां आयोजीत केल्ल्या एकता युवा संमेलनात युवकांक मार्गदर्शन केलें। राज्याच्या आनी देशाच्या उदरगती खातीर युवकांचें योगदान मोलादीक आसता अशें तांणी ह्या वेळार म्हळें। दर वर्सा गोंयांत आयोजीत जावपी लोकोत्सवाक अंदू 25 वर्सां पुराय जातात। त्या फाटभुंयेर अशा लोकोत्सवात युवकांनी वांटो घेवंक जाय अशें आवाहन मंत्री तवडकर हांणी केलें। ह्या कार्यावळींत मानेस्तांच्या हस्तुकीं ग्रामीण पत्रकारांचो भोवमान जालो। लोकोत्सवासारखे म्हणजे आम्ही लोकां खातीर केल्लो उत्सव अशा प्रकारची संकल्पना मांडली आणि आज म्हाका 25 वर्सांचे उपरांत म्हणजे ह्या वर्साचे 25 वर्स जाता की अशा तरेचो कार्यक्रम जो आसा न्ही संपूर्ण गोंयांत न्ही संपूर्ण देशांत ऑर्गनायज जावंक म्हणजे आतां एक देशभर हांव करता की ताजें एक सर्टिफिकेशन आमी दितात तशें न्ही। त्यामुळे त्या माणुसकीची त्या गांवपणाचे बाकीचे सगळ्याची महती आमी आज देशासमोर दवरपाचें आमकां शक्य जालें आनी तातूंतल्यान गोंयचें व्हडपण आसा ग्रामीण भागाचें व्हडपण दाखोवपाचें आमकां शक्य जाल्लें आसा। आतां ही समजो फुडें व्हरपाची गरज आसा आनी त्या खातीर आमचे कंटिन्युअस प्रयत्न आसा ते चालू आसात। म्हणजे आमी 25 वर्सां जाले म्हणजे ताचेर थांबले ना। दर वर्साक नावेंनी कितें करपाक येता, दर वर्साक लोकांक आवडटेनी कितें करूं येता, दर वर्साक ताची छबी कशी आमी वाडयतले म्हणजे ताजें दर वर्साक ज्या दिसाक लोकोत्सव सोंपता त्यातल्यान दुसरी जात्यान चिंतन सुरू जालें आमकां। खेडेगांव वाठारांतल्यो शिक्षण संस्था आतां शारांतल्या शिक्षण संस्था सारक्योच प्रगती करतात। परीक्षांचे निकाल लेगीत बरे आसतात। ही तोखणाय करपा सारकी गजाल आसा अशें मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी म्हळें। पालयेंतल्या आयडियल हायस्कुलाच्या वर्सुकी खेळा महोत्सवाचें उक्तावण केल्या उपरांत मुखेल सोयरे म्हूण आमदार आरोलकर उलयताले। ह्या वेळार पालयेचे सरपंच स्नेहा गवंडी, मुख्याध्यापिका अक्षया कोरगांवकर, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष योगिता पालेकर, आयडियल संस्थेचे चेअरमॅन प्रेमानंद कदम, सचिव गोविंद तिळवे, आदले भाग शिक्षणाधिकारी दादू परब, प्रकाश परब, पंचवांगडी सागर तिळवे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। विद्यार्थ्यांनी शिक्षणा वांगडाच खेळाकूय महत्व दिवचें अशें आवाहन आमदार जीत आरोलकर हांणी ह्या वेळार आपल्या उलोवपांतल्यान केलें। जे तुम्ही आयज चलयतात म्हणजे खंयची संस्था चलयतात ती एक संस्था चलोवपाक इतले इजी नासता। म्हणजे ताका खूब हार्डवर्क लागता, डेडिकेशन लागता आनी तेन्नाच भुरगीं म्हणटात ती आमच्या गांवची वयर एका लेवलाचेर पावता। खंयचेच स्कूल व्हडले मोठे आसना, तेचे शिक्षक म्हणजे टिचर्स कशे आहा तेचेर डिपेंड आसता आनी मॅनेजमेंट कशें आसता ते। खंयच्या बारीक स्कुलांतल्यान सुद्दां एक सायंटिस्ट जावं शकता, डॉक्टर जावं शकता, पायलट जावं शकता ओ व्हडलो बिझनसमॅनूय जावं शकता। सो स्कूल खंयच्या स्कुलान वयता स्पेशली पेरंट्सांक खंयच्या स्कुलान भुरगीं वयतात ते इम्पॉर्टंट ना, त्या ज्या स्कुलान वचोन भुरग्यांक कशें शिक्षण मेळटा ते व्हेरी इम्पॉर्टंट। खेळा आनी युवा वेव्हार मंत्री रमेश चवडकर हांणी काल फोंड्यां आयोजीत केल्ल्या कामाक्षी क्रिकेट क्लबाच्या खेळा सर्तीच्या कार्यावळींत वांटो घेवन खेळगड्यांक मार्गदर्शन केलें। विकसीत भारताचें सपन पळयत आसतना खेळा मळाचेर युवा वर्ग वांटो घेता ही तोखणाय करपा सारकी गजाल आसा अशें मंत्री तवडकर हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। म्हाका दिसता ह्या निमित्यान एक तरुणाची फौज ग्रावंडार येता आनी एक बऱ्या सकारात्मक दृश्टिकोन जे संवेदनशील अशे जे तरुण जे आसा ते अशा सगळ्या टुर्नामेंटाच्या निमित्तान आमकां एकमेकांक मेळटा आनी आपले एकमेकांचे व्ह्यूज जे आसा समजून घेता। आमी फक्त खेळ खेळटात इतलेंच न्ही की एक माणुसकीने आपलेपण जपपाचे प्रयत्न करता आनी तातूंतल्यानच म्हाका दिसता आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जे विकसीत भारताचें स्वप्न पळयत आसतना एक अशा तरेचो तरुण जाय आमकां की तें स्वप्न पुराय करपी आसा आनी तो पुराय करपी जो तरुण जो आसा तो म्हाका दिसता मॅक्झिमम हांगा स्पोर्ट्स ग्रावंडाचेर मेळटलो। म्हणजे ताजे कडेन नेगेटीव थॉट्स नासता, तो पॉझिटीव थॉट्स आसता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो टुर्नामेंट अत्यंत म्हत्वाचो आसा आनी त्यामुळे सगळ्यांच्या परत एकदा कौतुक करता। आनी जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर येता हांव म्हाका दिसता हो जो ग्रावंड जो आसा एक हार्ट ऑफ सामकें फोंड्याच्या हातूंत आसा। हांव सादारणचे असेंब्ली सोंपले उपरांत म्हाका सादारणचे 20-25 तारखेच्या दरम्यान आमी जे स्पोर्ट्स लवर जे आसात आमचे कावन्सिलर आनी बाकी सगळे जे आसा की आमी एकदां हांगा बसुया, आमची फूल टीम हाडटा आनी त्यामुळे जे जितलें कितें करपाक जाय ताजें लगेच म्हणजे सादारणचे 2-3 म्हयन्या भितर प्रत्यक्ष ताजें अंमलबजावणी जातली।
पेडणे तालुक्यातल्या खिंड मुर्जी हांगाच्या शापोरा न्हंय दर्या देगेचेर संरक्षण वणत उबारपाचें काम आमदार जित आरोलकर हांच्या हाजिरीत आयज जालें. शिपणावळ खात्यामार्फत हें काम हातांत घेतलां. ह्या वेळार पंचवांगडी स्वप्नील शेटगांवकर आनी हेर लोकप्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. आमदार जित आरोलकर हांच्या हस्तुकीं आगरवाडा पंचायत वाठारांतल्या मिठागरांतलें उदक भायर काडपा खातीर बसयल्ल्या पंपाचें लोकार्पण लेगीत ह्या वेळार जालें. सरपंच शिल्पा नायक ह्यो लेगीत ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्यो. आयज आमी हांगासर 3 पंप WRD अंडर हांगासर तांकां वार्षिक पद्दती प्रमाणे दिल्यात, जेणे करून जे खारें उदक आहा आगरांनी ते भायर काडपाक तांकां आनी बांदपाक आनी मीठ उत्पन्न करपाक तांकां तो मदत जातली. पयलीं कशें आसलें, पयलीं ते नाला आसले आनी उदीक जे वयताले ते चॉकअप जाल्या कारणान उदीक भायर वचनासलें आनी तांकां मीठ करपाक त्रास जातालो, म्हणजे मीठ करपाक मेळनासलें. आनी WRD अंडर आमकां हे पंप एवरी इयर 3 पंप तांकां दितात, जेणे करून तांकां आगर डेवलप करपाक मेळटा. सो तेंचे एवरी इयर तेच सांगणें आसता की जानेवारीन पयले दिवपाचें म्हणून. आमी एवरी इयर जानेवारी पयल्याच आठवड्याक दिता, पूण हे फावट कोड ऑफ कंडक्ट आसलो, ZP इलेक्शन जाल्ले तेका लागून फायल डिले जाल्ली. सो तेका लागून मातशें 8-10 दीस डिले जाली तांकां. सो एवरी इयर तांकां रायट टायमाचेर हे पंपूय मेळटले हे गॅरंटी दिता. परत आमी हे आगराचे विशयी असेंब्लीनूय मांडला आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एश्युअर केला की तांकां सबसिडी हो कितें तरी वे आउट काडून, म्हणजे तांकां एन्युअली कितें तरी एक एमावंट मेळचो. पेडणे तालुक्यांतली खंयचीच जमीन थळावी पंचायत वा थळाव्या लोकांक विश्वासात घेनासतना रुपांतरीत करपाचो यत्न जालो जाल्यार सहन करचे नात अशी शिटकावणी मांद्रेचे आमदार जित आरोलकर हांणी दिल्या. भौशीक कार्यावळींत खबराकारां कडेन ते उलयताले. जनतेच्या हिता आड कसलोच निर्णय घेवन जमिनीचें रुपांतरण जालें जाल्यार आपूण लोकां वांगडा रावतलो अशें आमदार जित आरोलकर हांणी स्पश्ट केलें. जर झोनिंग जर पेडण्यान जर जालें, आमच्या पेडण्या तालुक्याच्या खंयच्याच नागरिकाक कॉन्फिडन्सान ना घेता किंवा खंयच्याच लोकल बॉडीक ना घेता, भायल्या भायर जर डिपार्टमेंटांनी केल्यात तांकां हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता हे तुमच्या माध्यमांतल्यान, आतां धरून ते बंद करा. कित्याक आमी जर ज्या टायमाचेर झोनिंग जालें पेडण्याचें त्या टायमाचेर प्रत्येक लोक भायर सरलेले, आनी जर आतां परत जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता सगळे जाण रस्त्यार येवपाक रेडी आसतले. कित्याक एज अ आमदार म्हाजी जबाबदारी आसता. कित्याक जर आमदार जावन सरकारान आसून जर सरकाराची यंत्रणा जर अशी जनतेच्या विरोधान जर करपाक लागली जाल्यार म्हाका दिसता आमकां जनते वांगडा रावचें पडटलें. आनी आतां सांगल्या त्या प्रमाणे PCB डिपार्टमेंटान काळजी घेवची हेची. पेडणे तालुका आहा, पेडणे तालुक्याचें रक्षण करपाची जबाबदारी प्रत्येक आमच्या पेडणेकारांची आहा आनी हे डेफिनेटली आमी घेतले. भारतीय रेल्वेन फुडल्या 5 वर्सांत ज्या 48 रेल्वे स्थानकांचें आर्विलेकरण करपाचें थारायलां ताची यादी जाहीर जाल्या. ह्या यादींत मडगांव कोंकण रेल्वे स्थानकाचो आस्पाव आसा. सध्या ह्या रेल्वे स्थानका वयल्यान जितल्या रेल्वे गाड्यांचें येवप वचप जाता, आर्विलेकरणा उपरांत ताच्या परस दुपेटीन ह्या रेल्वे मार्गावयली येरादारी वाडटली. ह्या आर्विलेकरणा खातीर 200 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. उदरगतीच्या वावरांत प्लॅटफॉर्मात वाड करप, स्टेबलिंग लायन्स, पीट लायन्स आनी सुदारीत शटिंग सुविधा उपलब्ध जातली. तेच प्रमाण रेल्वे स्थानकाच्या परिसरांत नवीन टर्मिनलाची लेगीत भर पडटली. उद्देग खात्यान गोंयांतल्या 40,000 उद्देजकांक प्रशिक्षण दिलां. फुडारांत 30,000 उद्देजकांक प्रशिक्षण दिवपाची मोख खात्यान दवरल्या अशी माहिती उद्देग, वेवसाय आनी वाणिज्य मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी दिल्या. राज्यांतल्या आप मजत गट तशेंच MSME उद्देगांच्या बायल उद्देजकांक वांगडा काल आयोजीत केल्ल्या थेट संबोधनांत मंत्री मॉविन गुदिनो उलयताले. सरकारी येवजणेचो लाव कसो घेवप, केंद्र आनी राज्य सरकारांच्यो येवजण्यो, निधी ह्या सारक्या विशयांची म्हायती दिवपा खातीर ही थेट संवाद कार्यावळ आयोजीत केल्ली. Aspiring and existing entrepreneurs, almost 4,000 people have been trained, and you all want to take it to training almost 30,000 people. This is a very good thing that you are increasing the numbers. पण आमचे उमेदीन काम करपी तितल्यो खरे बायलोय आसा खास करून, आनी आमचे बाकीचे हे सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणून काम करता आनी तांकां मदत करपी बाकीचे स्मॉल स्केल आय वूड से मायक्रो युनिट्स तेय रावता की आमकां असली कितें मदत दिवन जातलें म्हूण. आनी त्या खबरापत्रान घेवया एक ल्हानसोच विसो. ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है. भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा. सुबह देर से उठती है, यहाँ देर तक बैठती है,
These bahus are a big problem. आपका हाथ एक दिन जरूर ठीक होगा। अलग होने से शक्तियां बिखर जाती। हिंदुस्तानी जहाँ भी रहे हिंदुस्तानी रहता है। आपको खत लेकर गए थे, जवाब साथ लेकर आए। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। तुम जिंदगी की सच्चाई से भाग नहीं सकते फ्रेंड। भाई भाई में कोई ऊंच नीच हो गई तो हम भी देखते हैं बेटा माँ से कब तक नाराज रहता है। जब सगा सगे के साथ ऐसा कर सकता है मुमू, तो ये मत भूलो विवेक तो सौतेला है। शांति। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। राजश्री न्यू ईयर फेस्ट में फिल्म हम साथ साथ हैं 7 जनवरी दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले ये हुई ना सनसनीखेज खबर। लेकिन आपको ये पहले ही बताना चाहिए था। ये शादी नहीं हो सकती। क्या वो लिली को बोलिए ना। बोलिए डैडी बोलिए, किस बात पर ऐतराज है आपको? अरुण का भविष्य बहुत उज्जवल है। एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे, एक दिन। जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो। वो तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं लिली। जरा सा बुखार हुआ और आपको बुला भेजा। लिली के ब्लड की रिपोर्ट क्या है? मेरी इतनी सी बीमारी के लिए तुम पढ़ाई छोड़ दोगे? अगर मैं मर गई तो? लिली एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। राजश्री न्यू ईयर फेस्ट में देखी अखियों के झरोखों से 5 जनवरी दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। 99व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचो आयज साताऱ्यांत समारोप जाता। फाटल्या 3 दिसां सावन सुरू जाल्ल्या ह्या साहित्य संमेलनात साहित्य, समाज आनी संस्कृती हांच्या कडेन संबंधित वेगवेगळ्या विशयांचेर परिसंवाद, चर्चासत्रां ह्या सारक्यो कार्यावळी जाल्यो। स्त्री चळवळीची 50 वर्षे ह्या विशयावेल्या परिसंवादात वडील बायला सामाजीक कार्यकर्त्यो डॉक्टर गीताली व्ही म हांच्या अध्यक्षतायेखाला महत्वपूर्ण विचार मंथन जालें। बायलांची चळवळ ही फकत बायलांची वा दादल्या आडची ना जाल्यार ती शोषितांतल्या समन्वयातल्यान बरो मनीस घडोवपाची प्रक्रिया आसा असो विचार ह्या वेळार तांच्यांनी उक्तायलो। ह्या संमेलनात कथाकथन, लेखकांच्यो मुलाखती, पुस्तक चर्चा, बालकुमार वाचकां वांगडा संवाद तशेंच ज्येष्ठ लेखक आनी प्रकाशकांचे भोवमान ह्या सारक्यो कार्यावळी लेगीत जाल्यो। राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीत येता त्या प्रजासत्ताक दिसाच्या निमतान आयोजित राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या परेड कार्यावळीत 2406 एनसीसी छात्र सैनीक वांटेकार जातले आनी तातूंत 898 चलयांचो आस्पाव आसा अशी माहिती एनसीसीचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल वीरेंद्र वत्स हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली। फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदूच्या प्रजासत्ताक दीस शिबिरांत सहभागी जावपी छात्र सैनिकांत चलयांची वाड अदीक आसा अशें तांणी म्हळें। फाटल्या म्हयन्याच्या 30 तारखे सावन प्रशिक्षण शिबिराक सुरवात जाल्या। जम्मू काश्मीर आनी लडाख ह्या वाठारांतले 127, ईशान्य भारतांतल्यान 131 छात्र सैनीक ह्या परेडीत वांटो घेतले। युवा आदान प्रदान कार्यावळी खाला 25 मैत्रीपूर्ण देशांतले छात्र सैनीक आनी अधिकारी लेगीत प्रजासत्ताक दीस संचालनात वांटो घेतले अशें तांणी सांगलें। ह्या प्रशिक्षणा खातीर निवड जाल्ल्या कांय छात्र सैनिकांनी दूरदर्शना कडेन आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो। इंस्ट्रूमेंट साथ साथ प्ले करते हैं और इसे जुगलबंदी के साथ हम प्ले करते हैं सर। आप क्या लेकर आए? मैं करताल लाया हूँ। करताल और मोरचंग और बभंग की जुगलबंदी होगी और साथ में हम सिंगिंग भी करेंगे। बहुत खुशी हुई यहाँ आरडीसी में आके सर। ए पधारो भाले देश रे पिया प्यारिया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या 60व्या म्हळ्यार हीरक महोत्सवी अधिवेशनाचे आयोजन नाशिक शहरात झाला। ह्या अधिवेशनाचे उक्तावण महाराष्ट्राचे मंत्री गिरीश महाजन आणि जितेंद्रनाथ महाराज हांच्या हस्तुकी जाले।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही राष्ट्रभक्त विद्यार्थ्यांची संघटना आशिल्ल्याचे सांगून येता त्या काळात शिक्षण, संस्कार आणि पर्यावरण ह्यासारकिल्ल्या गजालीकडे युवकांनी सक्रिय भूमिका घेवंक जाय अशें आवाहन मंत्री महाजन हांणी केलें. विद्यार्थी भविष्यात खंयच्याच वाठारांत कार्यरत जरी आसलो तरी ताणें राष्ट्र पयले ह्या भावनेन काम करचें अशें सांगून संकश्टाक भियेनासतना मुखार वचचें आनी वायट व्यसना पासून पयस रावचें अशें मंत्री महाजन हांणी ह्या वेळार सांगलें. अमेरिकेन व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो हांची आनी तांच्या घरकान्नीची तांकां ताब्यांत घेवन न्यूयॉर्कांत व्हेल्ल्या कारणान संवसारीक राजकारणांत व्हड खवदळ माजला. मादुरो हांच्या आड नार्को दहशतवाद आनी अमेरिके आड कट रचिल्ल्याचे गंभीर आरोप केल्यात. अमेरिकी कायद्याप्रमाण मादुरो हांच्या आड कारवाय जातली. अमेरिकेन काराक सयत हेर कांय शारांचेर हल्ले सुरू केल्यात. व्हेनेझुएलांत आणीबाणी लागू केल्या. ह्या कारवायेचो रशिया, ब्राझील, इराण, मेक्सिको आनी कोलंबिया ह्या देशांनी निषेध केला. परिस्थिती चिगळत आसतना भारत सरकारान व्हेनेझुएलांतल्या भारतीय नागरिकां खातीर सादूरतायेचे निर्देश जारी केल्यात. भारतीय हवामान विभागान आयज दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार आनी ओडिशा ह्या राज्यांनी दाट धुके पडपाचो अदमास उक्तायला. त्या खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, अस्तंत बंगाल, छत्तीसगड, जम्मू काश्मीर, लडाख सयत भारताच्या उत्तर पूर्व वाठारांत धुक्याचे ल्हार पातळपाचो अदमास आसा. फुडले 2 ते 3 दीस दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड ह्या राज्यांनी खर शीं पडपाचो अदमास उक्तायला. मजगती राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत वायू गुणवत्ता पातळी लेगीत सकयल देंवल्या. दनपारां 1 वर मेरेन राजधानी दिल्लीत वायू गुणवत्ता सूचकांक 301 इतलो जाल्लो. गोंयांत लेगीत फांतोडेच्या वेळार शिंयाचें प्रमाण अदीक आसता. खेडेगांव वाठारांत धुक्याचें प्रमाण चड दिश्टी पडटा. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 19.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आनी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. वाराणसीत आयोजित केल्ल्या 72व्या राष्ट्रीय व्हॉलीबॉल सर्तीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें आभासी प्रणालींतल्यान उक्तावण. एक भारत श्रेष्ठ भारत सपन पुराय करपाचें केलें आवाहन. केंद्र सरकाराच्या अमृत 2.0 येवजणे खाला साखळेंतल्या वाळवंटी न्हंय देगेचें सुशोभीकरण जालें सुरू. मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी सुरवात जाली. राज्य आणि देशाच्या उदरगती खातीर युवकांचे योगदान मोलादीक. एकता युवा संमेलनात खेळा आणि युवा व्यवहार मंत्री रमेश तवडकर हांचे प्रतिपादन. राष्ट्रीय राजधानीत प्रजासत्ताक दिसाच्या निमतान एनसीसी परेड प्रशिक्षण सुरू. 2406 छात्र सैनिकांचो वांटो. उत्तर भारतात शिंयाचे ल्हार आनी धुक्याचे प्रमाण सेगीत वाडत आसा. गोंयांत लेगीत तापमानात चड उतार कायम. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. त्या खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव जावन आसा वेव्स. ह्या ॲपा बरोबरी दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हें ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा चुकता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.